सांखळी नगरपालिकेन नागरिकांखातीर इमारतीच्या तळमजल्यार सिटीजन फेलिसिटेशन काउंटर सुरू केला। नगरपालिकेचे कार्यालय तिसऱ्या मजल्यार आशिल्ल्यान लोकांक लिफ्ट वापरची पडटाली, मात लिफ्ट बंद असल्यार लोकांक चलत तिसऱ्या मजल्यार वचचे पडटाले। हाका लागून बायलांक तशेंच जाणट्यांक बरेच त्रास जाताले। देखून लोकांक अडचण जावची न्हय म्हणून नगरपालिकेन हो काउंटर सुरू केला। या काउंटराचेर इनवर्ड, जल्म मरणाचे दाखले तशेंच हेर सेवा आनी सरकारी येवजण्यांविशीं माहिती दितले, अशी माहिती नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू पोरोब हांणी दिली। फॅसिलिटेशन काउंटर फॉर आमचे सिनियर सिटीजन एज वेल एज ऑल द पीपल कितें आसतलें आमचे सांखळी म्युनिसिपल पालिकेचे जे ऑफिस आसा ते कितलीशींच वर्सां तिसऱ्या फ्लोराचेर आसलेले, लिफ्ट लागताली, केन्ना केन्ना इलेक्ट्रिसिटी नासली जाल्यार चलत तिसऱ्या माळ्याचेर येवचें पडटालें आनी बरोच लोकांक प्रॉब्लेम जाताले। सो आमी चिंतलें की एक काम करचें की हो फॅसिलिटेशन काउंटर जितून इनवर्ड, आउटवर्ड, टॅक्स, पयशे भरप हे सगळे काउंटरूच आसा किंवा कसल्यो एन्क्वायरी रिलेटेड टू न्यू स्कीम हे सगळे काउंटरूच आमी ग्राउंड फ्लोराचेर हाडचे। तशेंच नगराध्यक्ष जाल्या पासून पयलो उपक्रम हो हाती घेतलो, 3 म्हयने लागले आमकां हें सगळें करपाक आनी हो आमी फॅसिलिटेशन काउंटर सकयल हाडला आनी ताचो बरोचसो फायदो तुमी आमच्या सगळ्या थळाव्या सिटीजनांक जाता तेन्ना पळयता। आमच्या वयर वचचें पडटा, जाणट्यांक बिणट्यांक त्रास जाता, तूं जावचो न्ही, तुमची सोय सकयल जावची ह्या खातीर आमी हांगा बर्थ म्हणा, डेथ म्हणा, बाकीचे सगळ्यो ज्यो बारीक बारीक सोयी ह्यो आसतात त्यो सगळ्यो हांगा उपलब्ध करून दिल्या। आमच्या सीएमाच्या आदेशा प्रमाणे सीएमान आनीकूय सांगलां जर तुमकां आनीक शक्य आसा जाल्यार सकयल आनीकूय सकयल आमकां तुमकां फॅसिलिटीज दिता। सो वेगळ्या वेगळ्या डिपार्टमेंटाच्या लोकांक जर लोकांक सोयी जाता अशी, लोकांक त्रास जायनासतना लोकांचे कामां जाता तशें कावंटर आमी ओपन केला म्युनिसिपालिटीन। तो एक सुप्त हें आसा, तर हांव खरेंच तेंचे हें करता, कित्याक लोकांक वयतलो जाल्यार तिसऱ्या फ्लोराचेर वयचें पडटालें। सो हांगासर ग्राउंड फ्लोरार केल्ल्या कारणान बाकीच्यो सगळ्यो ज्यो फॅसिलिटी आसा त्यो हांगा करूंक मेळटा। सो जेन्ना लायट वयता तेन्ना लोकांक चलत वयचें पडटालें। सो हांव चेअरपर्सन सिद्धी प्रभूचे सारकें हें मानता, धन्यवाद मानता आनी बाकीचे तेंचे मेंबरांचे धन्यवाद मानता।